काणी मळपी बरयणार कात्रीन रॉड्रिगस सादर करता प्रिया नरोन्ना. गांवार बुडतगळ पडला तशें शिरांदरीचो पावस सकाळीं जावन वतूंक लागलो. जड वारें अशें मारतलें की रूख झाडां आड पडल्ली. उदक वळोन वचूंक वाट नासली देखून मेरो वयो उदकाच्या लोटान कसलून गादे तोड न्हंय एक जाल्ली. वयल्यान मातसो गडगडो जगल्याने आंगाची लोंव उबी करतले. आमच्या घराक मुखल्यान वनद ना. भितर येनासतना बांदलेल्या मोडलांचे तट्टे तावन येवचे पावसाचे उदक भितरली जावाट भिजयतना हेने तेने वेतना निसरण पडता कोन्ना म्हणून भिरांतीन जागृतकायेन पांय दवरचे पडटले. तग्ग सुवातांनी येदोळसो उदक भरिल्ले. भायल्या खिल्याक गिमान गेल्ली माती तळात पर्यंत रोमतली. उदकाचो रंग रक्तान बदलून दिवळान केळच्या वोकले परी दिसतले. घरा मुकलो माड वाऱ्याक धलतलो. तो हांवें लायिल्लो. बाब कावतो लावंक फोंड काडून रेंव भरतना बाबा हूं हांवें लावन सोगी विचारतना बाबान एक कावतो म्हज्या धाकटुल्या हातान दिवन तूं सुद्दां वरपता लायतना मतीन चिंत बरें फळ दिवन आमकां दादोस करूंक. बाबान हांसतना म्हाका संवसार जिखिल्लो संतोष. बाबान केदारी सांगचें आमचें जीवन माडा परी जायजे. मरतना तरी तो उपकाराक पडटा. जिव्यांक आनी मेल्ल्यांक तो लागशिलो. म्हज्या धाकटुल्या मतींत हें बी बरें करून रंबुल्लें. उपरांत वाडटना म्हजे संगी वाडले. आज सकाळी पर्यंत पावसाची चाय नातली. जून म्हयनो संपून येतलो तरी पावसाची झळक ना. पूण सूर्यो माथ्यार येतना येदो लिपती आसली मोडां मळबार नेटोवन आयली. सूर्यो लिपलो खालबान दंपली. भुंय सबार दिसा जावन पावलाच्या येण्यांक आपणाक फुटोवन गाय करून आवंडेतली. भुंयकार केदाळा एक फावटी आपले जोगासन केल्लें बी भुंयत घान बेळ्ळें काडीन म्हळें आशेन तकल्लो. आतां मळबार मांडलेल्या काळ्या नेसण्यांक पळयतना ताच्या जिवांत नवो उल्हास भरलो. सगळ्या गांवाक एका रितीचो उल्हास आनी समाधान तर आमच्या घरांत आनी एक तराची शांती आनी थंडाई रास करतली. वर्सांची वर्सां जरून निमाण्या उल्याक हाक बोब मारचे आवयन प्राण करतना घरांत एका रितीचे मौनपण रास करतले. वय तिचो जीव उबोवन आशिल्ली सुटका तिका मेळटना ताणेल्ले भुंयक शिरांदरीचो पावस पडटना थंडाई लाबुल्ली. कितलीं वर्सां कितलो काळ कितलो तेंप तिका लेख ना. कित्याक ती लेख नेना. इस्कोलाच्यो बागेल तिणें पळोवंक ना. पूण एका दिसा लेगून ताप शेळ म्हणून निदानातली ती कोणांकी खबर नासतना न्हिदिल्ली परत भुंयक पांय तेंकूंक चलोवंक शकली ना. वर्साची वर्सां हांतुरणांत पडली. एक दोन न्हय 11 भुरग्यांक जल्म दिल्ली स्त्री मांद्रेक शेवटतना सखडांची मानां परकूंक जाली. संवसार पुरो म्हणटली. वावेलेली तिची कूस गयेल्ली. पानो दिल्लीं ताना सुकिल्लीं. वेंगलेली वेंग नित्रांनी जाली. उबरलेले हात रूख जाले. कुडींत जीव आशिल्लो. दोळ्यांक दिश्ट आशिल्ली. कानांक आयकूंची सकत आशिल्ली. ताचे किसड तिका गिन्यान आशिल्लें. उडास आशिल्लो. बोगनां आशिल्लीं. भूक आशिल्ली. भूक पोटा प्रासड मोगाची. आपले जल्म दिल्ल्या भुरग्यांच्या मोगाक ती आवंडेतली. तांच्या येण्यांक ती आशेतली. आपल्या पोटाक 4 हातींचो कुडको रेवडावन आपली तान भूक विसरून ल्हान व्हड केल्ल्या भुरग्यांच्या मोगाक ती आशेतली. पूण तिची भोगनां आनी अत्रेक आमकां कशें कळीत जातीत. आमी भ्रमदेर भोंवतल्या. भुरगीं देवाचें देणें हें चिंताप म्हज्या माय बाबाचें. एक भुरगें जल्मतना आमच्या हितलांत नवो कावतो लायतना तसो पोस करतना म्हजी माय बाब खुशयेन आशिल्लीं. कश्ट आसले तरी तांच्या मदें आसच्या मोगांत तें सर लिपतलें. आमगेर घरभर भुरगीं. कुटुंबांत नव्या संद्याक मोगाचो येवकार दिलो. बरें चिंताप दिवन पोस केलो. बरो फुडारी दिलो. आमच्या आवय बापायन कोणाच्या जोडीक आशे नासतना राखून रावनासतना देवान दिल्लो कायदो आमी पाळ्ळो म्हळ्यार समाधानान कुटुंबाचो हार बार केलो. पूण
तांच्या चिंतपाक मुळांत सुवाळे लागल्यामुळे कोडू सत कळतना वेळ उतरालो. जोडी मेळतना खबरे विणे तांचो संसार बांदून वेतना कोडू कालसिंतले पिवन बोव मारेकार बगले. तांची बगना सपना मस्तून वेतना तांच्या दोळ्यांत देवलेलीं दुकां जिरोंक सकोंक नात. तांचे धूक लिपोवन सुकण्याचे पीळ कितलो काळ आवय बापाय संगी एका गोट्यारांत रावात. फाकाटे फुर्तस उबोवन वचस तांचो बेस तांचो सांगात सोदून गेल्यांत. आमचो कायदो आमी केला, आतां तांणी तांचे म्हळ्यार बिडार आसा करिजे. हे संवसाराचे नियम. पूण रक्ता बांदच्या श्वत तुटल्यार ससूंक कश्ट. बऱ्यान येवंक वचून रावल्यार पुरो. थाळो बरोवन आयिल्लीं तीं उतरां आयकून जिरोंक कश्ट जालें. बांदलेल्या मुळ्यांतलो तांदूळ काडल्यार कल्ले नित्रांनी जाता. भुरग्यांक पातिलेल्या आवय बापायक भुरग्यांनी कोणलेलें कुळिंद्रांचें बीळ दिश्टीक पडतना प्रायेच्या बरान वजें कांदार पडतना प्रायेन पिकिल्लीं. असले सर कोणाचे हातीक वचून घरारी तें जालें. भुरग्यांक पातिलेल्या आवय बापायक गताची पोळी मेळतना रितेपण राज केलें. बाब मरतना समाधानान मरूंक ना. बरें नांव आनी मान आपणयलेलें ताका आमी ताचे उतार प्राय दिजे आसलें बरेंपण दिवंक ना. तो रडतलो आपले सक्ती. कोणाय लागीं तो आपले कश्ट सांगूंक तयार नासलो. आमचे वजें आमीच ववेजे हें ताचें चिंताप. कोणायकी वायट आशें नासलो, शिराप मागा नासलो. आमचो बाब भुरग्यांक नाकार्य मनीस जातना ताका कितें बगलें तें कोणायकी कळीत ना. बाबाक मरणाचें बेन नातलें, पूण मांद्रेर पडेल आपल्या पतीन असो हुस्को. कोणशाक शेवटलेल्या तिका कोण पळयत म्हळें सवाल. ताका कितेंय सांगूंक उरलेलो एक फांटो हांव. तूं पुणी तुज्या आवयक एक मूठ माती घालतस तुजो संवसार बांद. ही ताची निमाणी उतरां. बिलमो तो चिंतल्लो कोणा पिडेन ग्रासिल्ल्या मांयक चड तेंप काडची ना. बेगीनच संवसाराक आदेस मागतलें म्हूण चिंतून पैनांक गेलो. पैनांक तयाराय जाली. परत घुसपड गोंदट. कुडीक माती लागच्या फुडें वांटे कुंटे प्रायस आवय तरणाटे बहीण आसा म्हळें विसरून परत झूज सरलें. गांवांत नांव गणलें. बाबाचें उतर मिकवून विचितांक म्हजे लागीं ना जाली. जर तर हांवूय स्वार्थी जालीं आज दुसऱ्या परिस दुडवांत आनी अधिकारांत केळटी. जिवांत मरणा संगी झूज म्हणच्या मांयक सोडून वेचे फातराचें काळीज ना जालें. हांव आशिल्लीं सुवात रोळणेची. हांतू हांव बुडटा म्हळें सत कळतना दनपर परतलो. सुताचें पोंत धरून कळतना कुटुंबा जिविताची सतां दोळ्यांक तोपतना इतलोच संवसार गे म्हळें सवाल उदेलें. जिणे कितें म्हळें कळतना सताच्या फाटल्यान वचोंक आसच्यो अडखळी आनी आंकाडे पळयतना सलवणी मुखार रावून खेळकुलां करता तशें बगलें. खंयची वाट धरूं, खंयचें काम पयलें हाती धरूं, रीण फारीक करूं, फोडूंक आयतें जाल्लें घर उबें करूं, शिकाप मुखारून व्हरूं, आवयची भलायकी सांबाळूं, तिची साखरी करूं, बर्तेरसच्या कुडीचे आट्याविटे शांत करूं, देवान म्हाका दिल्ल्या देण्यांक अर्थ दिवं, आजच्या दिरव्यांक राखून व्हरूं, मोसोर पावच्या लोकांतून कशी सुटका जोडूं, सावालां उदेतना आवाज आयकलो मोसराक वखत ना. बरें तें विंच आनी जिनी सुफळ कर. लायलेले सर कावा ते माड जाले. कोंब फुडले. शिमटे भर बोंडयो जाल्यो. खरकुजांचे बोंडे जायते जाले. बोंड्याच्या जड्याक शिमटे मोडटा कोण नामळे भिरांत. पूण चिंती नासतना जड्यान खंयच्यान उणी जाली हांव नेना. त्या वेळार कितेंच आयकूंक ना. कसलोच अपवाद म्हजेर तापोवंक ना. उठिल्लें जावंक ना, बसिल्लें सारकें ना. गेल्यारय जायना, वसना जाल्यारय जायना. कोणा लागीं उलयल्यारय दुबाव, उलयना जाल्यार हंकार. त्या वेळार केल्लो अपमान आयचे बरतीर सांगून घास पुसूंक पळयतना तांच्या पातकांचो पडदो उखली म्हूण तशें बगता. पूण तशें केल्यार म्हाका आनी तांकां तफावत कितें?
कश्टांचे बशयेंतले एक एक गुंडयेक कितें ना कितें आयकूंक मेळटना काळीज गुपीत रडतलें. मना बेसांक जातलीं पूण दोळ्यांचीं दुकां सुकल्लीं. कित्याक रडू? कोणा खातीर रडू? आयकतलो कोण आसा? तूं भवान म्हाका दसतना ना समचें तशें बगतलें. कटल्यार आसच्या आवयक तूं जेवली नाली म्हूण विचारतली नातली तरी म्हज्या विशयान तिचे कान भरून राग हाडोवन ती कान जेवणसून रडटना म्हाका कित्याक देव आपयना? मोरया सोडून जोडलेलें कावणू हांवें कित्याक आसाजें? म्हज्या खंयच्या पातकाक तूं जल्मलें? अशें तिणें तीर मारतना म्हज्या सुसणिकायचो काठ तुटतलो. उतरां भायर पडटलीं. म्हाका कितें कळीत? हांवें तुज्या गर्भांत वाडोवंक वा ह्या कुटुंबांत जल्मोवंक अर्जी घालूंक ना. रागाच्या वेळार उतरां सुटतलीं. उपरांत रडटलीं. म्हज्या मतीक जाल्ल्या गायांचें दूख माथ्यार वयलेल्या वजनाची जडाई कोणीय कित्याक पळयनात? ती प्रायेन पिकल्या पिडेच्या बरान थकल्या. न्हिदल्या तिका कोणेय येवन सांगिल्लें सुसत. हांवें तशें सांगूंक नजो आसलें. थोड्या वेळान ती सोय राग निवतलो. म्हजी तकली थंड जातली. ती म्हाका लागीं आपयतली, पाट पोशयतली आनी आसलेले सकड म्हजे आनी तुजे म्हणून पोटली बांदून गेली. तुका आमी कांय उरोवंक ना. पुता, हांवें उलयलें मतीन दवरिनाका म्हणून रडटना आमची राजी जातली. बोंडे आसले 8 जातना एका वर्सा पावसला दारार उबो जाल्यार पावसाची झडक ना. उदकाचो आसरो आसल्याने गल्लें बी किरलेलें तरी उपरांत पावसान हात दितना ने सुकोवन मरतना भुंयकार मळबाक दीस लावन सुस्कार सोडटलो. दिवल्यांनी बोंड्याचे अभिशेक जातना इकेजनी वरें सावन चलतना पडल्यांनी धूंप आनी चद्दर कानीक आरपिली. पूण पावसाक लोकांचे मागणे रजार पावूंकच ना. तोड मनशांचे पाताक चड जालें. देव कितले म्हणून सोंसतलो? म्हणून दादले पातकांची लेख काडटना स्त्रियो अशें जाल्यार मुखार माती कायजे अशें पुरपुरीत निमाणे लोकांचे बोबाटचे दाव मळबाक तेंकली कोन्ना. येदोळ रिती आसलें मळाब काळ्या नेसण्यान आयतें जालें. तवळ संवसारांत सुटकेक आशेचो जीव जल्म दिल्ल्या भुरग्यांचे भरपूर सूख खावन केदळा एक फावटी हे कुडींतलो जीव तुटात म्हणून वर्सांतान मागोवन आसलेलो आतां मेकळो जातना सुकून फुटोन बरंट जाल्लें भुंयक शिरांदरीचो पावस वतलो. मांयक आशिल्लें मेळ्ळें. समाधान लाभलें. सुशेग मेळ्ळो. तापोवन करपल्लें भुंयक पावसायन थंडाय दिली. मातयेक पाटी वेतना येदोळ्यो पयस रावन दुवर पळयता. मोडे नानोंक आतुरायेन धांवून आयलीं. वर्सांची वर्सां भितर पडिल्लीं. माथ्यारेक कितें गाय आनी किडे पुणी पडल्यात गी पळया. उपरांत ताचे माथे सकला घालिजे. ताच्या नांवाक करी पुसिजे म्हळ्यार उर्बेन आयलेल्या तांची विरमत दिसली. पाप सोदलें. निरासपण मेळ्ळें. वय कूड बागेटी जाली तर गाय रोव उवो तिचे लेगी येवंक भियेल्ले सत दिसतना एक पाटी सरतना म्हज्या दोळ्यांत बरवसो उदेलो. अनाथ म्हळ्यार कोण? जवाब दिवंक कश्ट. अर्थ करूंक असाध्य. येदोळ रक्सो एक तरी जीव आसा म्हळें धैर्य आसलें. आज ती भायर सरवेतना एक सुरी जाली. तिचे अंत्य जालें. बरें आनी वायट सर संवसारांत लांब काळार मांद्रेर पडोवन बगून म्हजें जिवी ससनांक पुरो म्हणून सिमिस्त्रेन विशय घेतना सगळीं पाट घालतच एक सुरींस खूब रडली. म्हजी दुकां पावसाच्या उदकांत मेळोन वळोवन गेलीं. आतां घर खावंक येतलें. पूण सैलापाचो आवाज उठलो. हब्बा, तूं जाल्ल्यान रावताय. हांव जाल्लें तर कितें करयेत? खंय वचयेत? कोण म्हजी? सकडांकी उडास तांच्या गरजेंत. उपरांत दुदांतली साय काडून उडोवच्या परे उडयतना खंय वचूं? एक मात्र वाट आसली. हांवें मोराजे. कशें मरूं? जीवघात करूं? तवळ 2-3 दीस उदक मात्र पिवन वाचल्यार तर आतां कित्याक मोराजे? म्हज्या की कश्टांची नांत गी.
पूण एक उतार केदाळ्यारी दुखयता. तुका कितें एक जीव सदाशिव मारतलो गोवना विसरतलीं भुरगीं नात. कशेंय आशेत, खंयी वशेत, खंयी रावयेत. हांसो येतात आयकतना. रेड्याची दूख कावळ्यांक कितें कळीत. सांगतलीं एक सुरी रावून दीत तो वळखळटा तें सूख आनी दूख. जीव येता म्हळ्यार एक तेंब उदक दिवची गत ना. पडल्यार उठोवचो हात ना. नांव, दुडू, अधिकार आसून कितें फायदो. आमकां समजूंक शकचो एक जीव ना तर. माडभर शिमटी देवल्यांत कोंबातावन सुक्या नारलां पर्यंत इतल्या वर्सांनी बराय फळ लाभला. म्हाका परत परत उडास येता. जल्म दिवन 9 म्हयने ववन पानो चिवून पिडे शिडेन आदार दिवन शिकाप आनी फुडार दिल्लीं भुरगीं सांगाता मेळटच सक्कडणे गारून म्हजो वांटो दिया म्हणून सवाल उडयतना प्रायेच्या बरार भुंयक नमस्कार करच्या आवय बापायक कित्याक विसरतात. आपणाचे कित्याक तुली आसात. तांकां आनी प्रायर पिकलेल्या तांचो ग्रास सैजे म्हळें विसरून स्वार्थ नासलेलें बांदून व्हरतना कित्याक तांचें मन मोवाळूंक ना. मनशान हात सोडलो, देवान सोडूंक ना. धैर्य दिलें, करिनातलीं कामां ना. सांगातास शिकपाची लागलेली बूक तांबयतना कोणशांतल्यान मनशाक हाडटना म्हजी म्हणी सगळीं पयस वचून एका मडकूर घरांत जियेतना पावस मारलो. उदक चडलें, आवर आयलें. देंवतना मळपी उरली. तांतू लायलेलें बेळें येतेश्ट फळ दिवचे परी म्हज्या जिवितांत आयलोलो आवर देंवतना उरलेल्या मळप्याच्या इटांत जिविताचें तुपें भरचें तितलें बेळें पिकलें. म्हजें स्थान बदल्लें. आतां तांचे गरजेची पट्टी घेवन येतना पाटलो गाय परत जिवो जालो. फरीकपण घेवंक ताळणी आयली. तोळ मायन प्राण केल्ले दिसाचो अवतार मतींत आयलो. म्हजे लागीं चिल्लार थोडे पयशे आसले. मरणाची तयाराई बरान चलतली. आतां आयलेली ती जिवंत आसतना आयलेली जाल्यार ती समाधानानपणी प्राण सोडटी. पूण तिचे ते निमाणे घडयेर आमी कितें दिलें. आमी झगडें केलें. मरतना तिचे दोळे आमकां पळोवनूच उरले. आमी तितलें सूख तिका दिलें. तिचे निमाणे ते थोडे दीस आमच्या दुस्मानांक मेळोंक नजो. भुरगीं आसचें की ती नातली तर बरें आसलें. 6 म्हयने ती मतीर नातली. हांव मतीर आसून अंतकारांत आसलीं. तिणें सुटलेलें मुग्धलें. पूण हांवें आनीक जियेचें. भिरांत भरली. वेळ धांवलो. चिंतिल्ले परी काळो कसो उरोंक ना. उजवाड असो सूर्य उदेवन आयलो. वाट मेळ्ळी. चिंतिनातलें घडलें. आवर देंवतना मळपी बसता. आवर देंवतना बरो पावस आयल्यार मळपी धुवन वेता. नाजाल्यार भिंत मांडून पांय दवरतना निसराता. लायलेल्या गाद्यांनी मळपी बसल्यार बरें पीक मेळटा. मांडाची उत्पत्त वाडली. नारळांची रास भरली. आवय बापायची सेवा केल्ली पाड जायना. तांचें इनाम खंडीत आसा. आज परत मळबाक बुराक जाल्ले परी पावस येता. पूण घरा भितर उदक मारिना. आंगणान गेल्ले इंटरलॉकांतावन उदक वळोन वेता. पांचवो रंग पळयतना मतीक समाधान भोगता. पूण पावसाचो लोट पळयतना मायन प्राण केल्ली ती घडी परत जिवीत जाता. हांस कोणा तरी भुरग्यांक जड जाल्ली आवय वा बापाय मेल्यांत कोणा. अशें भोगतना गायेचे मावे तावन रगत देंवता. देव बरें करूं.